Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. शेत 2 वर्सां जाली आमकां काही गोठो लागना आनी कांय ना अशें पिड्ड्यार जालां शेत आनी आमकां वाट पळय म्हणून दवरल्या तें उदक वचपाक काय वाट ना जाणा आनी अशें शेताची खंय ना जाल्यार आनी उदक भरून अशें आहा ओपिल्लें शेत सगळें 2 वर्सां गेलें अंदूय गेलें परचें असाय गेलें कांय एक फायदो ना तांकां सर्वीस रोड करचे म्हणून हांवें गोवोरमेंटाक कितले फाटी गेले पंचायतीक केले मिनिस्टराक बरयले कांयच एक्शन ना तरी आसतना हांवें त्या पुला कडेन पायपां घालून सर्वीस रोड भितर शेतान वचपाक केल्लो तो शेतकार म्हणून गेलो आपल्याच्या हितून पायपां घातला ती काडून सगळी उडयली ना हांगा आतां ती आई आसा ती जाणटेली आतां तिचें हें शेत म्हाका तुमी सांगा ही आतां ती जाणटी आतां सकयल देंवोन तें शेताचें काम करूं शकता काय आनी तिका जर ह्या असल्या टायमार जर कितें जालें जाल्यार तेका जबाबदार कोण लोकल MLA गव्हर्मेंट काय कोण ही ती आई तर म्हाका सांगा कशी ती देंवतली आनी कशी ती काम करतली भितर आमचे पळय शेतां सगळीं रस्त्याक गेल्लीं आहा आमी व्हडे कशेनूय तांकां दिल्लीं आहा पूण कितें आहा तेंच्यांनी आमकां नोटिसी धाडलेल्यो की आमगे तुका पयशे दिता हें करता म्हणून आनी ते आमी नोटिसीचें हें करून आमी गेल्ले थंयसर पणजे PWD जाल्यार थंयसर ते आमकां कांय ऑर्डर येवंक ना आनी आमी घेयना म्हणून तेंकां आमकां 3 फावटी वचोन परतोन येयले आमी कळ्ळां म्हणटच मागीर आतां आमकां कितें नांवार कर हें कर तुका आमी हेतूर गेल्यार म्हणटा ते तुमकां आमी वळखना हांव गिरी हे कॉन्स्टिट्यूशन हेतून येयल्ले आहा सैनंदिनी वाडा हितून आयज शेतकार आमचे सालिगांव हे गिरी एरियेंतले शेतकार आमचे कडेन जमलेले आहा सगळे तेंचो इशू आहा असो की हो रस्तो जो वाडयला गोवोरमेंटान NH-17 तो वाडयला आनी तेंची शेतां एक्वायर केल्या पूण शेतकारांक 1 रुपया तेंच्यांनी आजून दिवंक ना फंड जो दिवपाक जाय पळय ते तांकां दिवंक ना आनी तशेंच हो हेवी पावस पडल्या कारणान जसो व्हडलो जोत पडल्या हो रस्तो केला आनी हांगासर तेंच्यांनी माती फिलअप केल्ली आसा सायडवेज माती फिलअप केल्या आनी सगळीं शेतां तेंच्यांनी ओपलेली पळय आहा सगळीं शेतां तेंची व्हांवन गेल्ली आहा ती दिसता तुमकां तशी व्हांवन गेला आनी तांकां 1 रुपयाचो भितर फायदो ना आनी कितें मेळटलें गोवोरमेंटाची ती गॅरंटी ना तेन्ना लोक हे जे आहा शेतकार आमचे हांगा गिरी सायडीचे ते सद्या टेन्शनान आहात मिटींग घेतली कित्याक आतां आमकां भायले ट्रॉलर येवन जायते देगेक मारतात 1 मिटर 2 मिटर म्हटल्यार जाता ती येवन फिशींग करतात आनी आमकां फिशींग कांय गांवांच ना 2 वर्सां जाल्यार आमकां कांयच ना फिशींग ताका आयज एक साहेब येयलो आनी म्हणून लागलो मिटींग घेतलो तेणें आमकां सपोर्ट करता म्हणला पयलो साहेब म्हणटा तो येयलो आरंभलो म्हणटा तो आयज आमी आयज हेज्या उजाडाक कांयच नको कोण येवन गेला कोण कितें सपोर्ट दिवपाक फाटल्यान आमकां हे फुडें आमी ताका सपोर्ट करता म्हणला आनी तो आमकां सपोर्ट करता आनी जें कितें आमकां बारीक ओडयाकारांक कितें मेवतलें न्हू लोकलांक तें आमकां आमी एका दिसान तें कवर करतात सगळें तें आमकां आयज आमी कित्याक ही मिटींग घेवन गेल्यो सराक कित्याक आपयलो आमी PI कित्याक आजून पासून पोस्टलाक PI म्हणटा तो ना आसलो मेजर डिफिकल्टीज ते म्हणटा कितें तांकां जे आतां सद्या लँडींग पॉयंट आसा थंय CCTV घालता म्हणून आमी जे सांगलें ते म्हणटा तेंचो जो पॉयंट आसा तो खूब एक्सटेंड आसा पॉयंट आनी थंय CCTV कॅमेराज बी घालपाक तितलो पर्याय ना सो हेचेर कितें आसा तें फुडल्या अथॉरिटीक हांव सांगतलो कशें कितें आसा तेजें निवेदन तुमी करात म्हणून फिशरमॅन सायटीचो सपोर्ट घेवच्या खातीरच म्हणून तांकां सांगल्या अशें जर नोटीस जालें कितें जे भायले लोक येवन आमच्या ते फिशींग करता आनी कितें जाल्यार इमिडिएटली कळयात आमच्यान जितलो सपोर्ट करपाक जाता प्रिवेंशन करपाक जाता विथ टेकींग प्रॉपर केअर एंड एक्शन वील गिव टू दॅम TB कुन्हा हांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां आर्गां ओंपपा खातीर राज्य सरकारच्या वतीन हो सुवाळो दर वर्सा मनयलो वता ह्या सुवाळ्याक दर वर्सा स्कुलाची भुरगीं फ्रिडम फायटर्स सगळे हजर आसताले
बट कोविड-19 ह्या महामारी खातीर आज कोणी हांगासर हजर ना. बट आमी गोंयांतले सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक सदोदीत याद करपाक जाय.